आणि किती सांगले निलेशाक आम्ही तुझे घर सेव्ह करता तू वच आणि रोहन खोटेच्या पाया पड. फक्त त्यांनी ब्लॉक प्रेसिडेंटची काँग्रेसची घेतली म्हणून सगळा त्याचा राग काढला या आमदारान आणि या सेक्रेटरी आणि या सरपंचान. ते घर जेव्हा बेघर केलं आणि ह्या चारही फॅमिलीक ह्या आमदारान बेघर केलं. या निलेश चारी धमकी उपाक लागले की त्यांनी ब्लॉक प्रेसिडेंटची डिझाईन लावचो ना जाल्यार त्याचे आम्ही घर हे मोडटले. अजून त्याला उचलून रोहन खोटेच्या पाया पडपाला अजून आम्ही सेव्ह करता. याचा अर्थ किती जाता इतको इगो घेऊन बसलो की या मनशाक हाडून आपल्या पाया पडून देवा परत सोडलो ना रोहन खोटे कशें दिसलें की जर हो यंग भुरगो जर प्रेसिडेंट जालो निलेश चारी याचे बॅकग्राऊंड कितें हो करोडपती भुरगो न्ही इतलो सॅक्रिफायस केल्लो मनीस. जे हे लोक शिशमहलांत रावतात तांकां गरिबांची बहुजन समाज जे आहा त्यांची कसलेच दुखणें हिंगा समजून घेवपाचें ना. तो गांवस म्हणटा तो इतलो मदार सेक्रेटरी हांव परत सांगता इतलो भयंकर मदार ताका पावर तकलेक बसल्या. हे पाप ह्या आमदाराच्या हातीन घडला हे पाप सरपंचाच्या हातीन घडला हे पाप सेक्रेटरीच्या हातीन घडला. काल जी घटना घडली 20 पॉइंट प्रोग्राम ती घटना इतली वाईट आणि दुर्दैवी अशी घटना काल घडली की एका गरीबाचे घर आमच्या ह्या हाय प्रोफाईल आमदाराच्या इगो आणि एडमन्सी आणि डिक्टेटरशिप ह्या कॅरेक्टरिस्टिक आमच्या आमदाराचे आहात तातूर एका गरीब मनशाचे घर काल गव्हर्नमेंटान मोडले. आता हो मनीस कोण म्हणजे सायडीकच बसला हो निलेश चारी याचे बॅकग्राऊंड कितें हो करोडपती भुरगो न्ही. आज ताका 47 वर्सां जाली ताका त्याची एज आणि गेली 32 वर्सां म्हणजे ॲट द एज ऑफ 15 years he started earning. आणि what was the source of his income? His source of income was सायकलीचेर सकाळी पेपर भरप आणि व्हरून दारांनी ते पेपर घालप. सकाळी पेपर घालप दूध घालप प्रत्येकाच्या घरात आणि स्कुलाक कॉलेजीक वचप. इतके अत्यंत गरिबीन ह्या भुरग्यान आपल्या आवय बापायक इन्कम दिवन सपोर्ट केलो, शिक्षण केलें, भयणीचें लग्न केलें, भावाचें लग्न केलें आणि सगळ्यान लास्ट आपण लग्न जालो. इतलो सॅक्रिफायस केल्लो मनीस त्याच्या ह्या गरीबाचे काल जे घर मोडले ह्या आमदारान आणि ह्या सेक्रेटरीन हो गांवस म्हणटात तो इतलो मदान सेक्रेटरी हांव परत सांगता इतलो भयंकर मदान ताका पावर त्याच्या तकलेक बसल्या. ह्या सेक्रेटरीन ह्या सरपंचान आणि आमदारान एका काल बहुजन समाजाच्या गरीब मनशाच्या घराचेर एक आघात केलो आणि तांकां काल होमलेस केले. आता ह्या घराची स्टोरी तुमकां 1 मिनटान सांगता हांव. निलेश चारीच्या शेजाऱ्याक एक बायल रावता शोभना हरमलकर म्हणून. आता ह्या शोभना हरमलकरान एक कंप्लेंट केली की ही चारही फॅमिली न्यूसन्स क्रिएट करता आणि त्या न्यूसन्स क्रिएट केल्यामुळे त्याच्या घरावरसून जे उदक येता पावसान और अदरवायज ते आपल्या घरार पडटा म्हणून एक सिंपल ही कंप्लेंट ह्या शोभना हरमलकरान केली इन 2021. तेन्ना सरपंच अनिल बाब पेडणेकर आशिल्ले त्यांच्यानी एक तांकां नोटीस काडली. ही अनिल पेडणेकरांची नोटीस 2021 11-21 ताचेर अंमलबजावणी सुद्धा जाली आणि एक सोल्युशन काढले ह्या सरपंचान एक्स सरपंचान की थंय एक पन्हळ घालचो आणि पन्हळांतल्यान ते उदक एका जाग्यार सोडचें सो दॅट ही शोभना हरमलकराक कसलो न्यूसन्स जावचो न्ही. आणि ते कंप्लायन्स रिपोर्ट बी सगळो दिल्लो आसा. तदनंतर सरपंच चेंज जालो आणि 2004-22 परत सायट इन्स्पेक्शन केलें ह्या संदीप बांजरेकर. ही त्याची कॉपी. एक न्यूसन्सा खातीर जी कंप्लेंट केली ती इतली अगली ताचो टर्न जालो आणि फर्स्ट डिमॉलिशन नोटीस काढली सतीश गांवसान 2022 जून महिन्यात. आणि फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली जुलै महिन्यात पंचायतीची इलेक्शनां आयली आणि पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनान अशें डिसिजन घेतलें की तो जो वॉर्ड आसा 20 पॉइंटाचो तातूंत आमी निलेशाच्या बायलेक कॅन्डिडेचर दिवन थंय आमी तिका उबी करतली. ही मॅसेज पावली ह्या संदीप मांजरेकरान आणि तांणी एक प्रपोजल धाडलें आमकां की तुमी ही सीट घालूं नाकात, निलेश चारीच्या बायलेक तुमी कॅन्डिडेचर दिवं नाकात, आमी ह्या शोभना हरमलकराक सांगून ही मॅटर क्लोज करता. Meantime, Nilesh was in director of Panchayat with a stay order. This is a stay appeal copy. आणि शॉकिंगली हे कॉम्प्रोमाइज जे झाले ते कॉम्प्रोमाइज रिअलिटीन बदलले आणि 20/7/2022 मच बिफोर इलेक्शन ही डिमॉलिशन ऑर्डर वॉज विड्रॉन बाय दिस सो कॉल्ड सेम सेक्रेटरी सतीश गांव ज्याच्या माथ्याक आज
पावर बसल्या 36 गांवसाच्या त्या मनशान ही नोटीस डिमॉलिशनाची विड्रॉ केली आणि फ्रॉम जुलै 2022 कोणाकच प्रॉब्लेम ना, या 36 गांवसाकय प्रॉब्लेम ना, पंचायतीकय प्रॉब्लेम ना, शोभना हरमलकराकय प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम सुरुवात झाली 22 जेन्ना इलेक्शन आयलें तेन्नाच्यान ही राजकारण खंय भितर चालू जालें परत. ह्या चारय फॅमिलीन काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक खूब हेल्प केली. तो एक वचपो तेजेर तेंच्यांनी काढलो, बट पंचायतीच्या इलेक्शना पयलीं हे डिमॉलिशन नोटीस तेंच्यांनी विड्रॉ केली. आता फ्रॉम जून और जुलै 2022 ते 4-5 महिने कोणाकच प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम सुरुवात झाली ह्या आमच्या हाय प्रोफाईल आमदार जो आज सामको त्याच्या माथ्याक त्याच्याय पावर बसल्या, त्याका त्याच्या पोटान खंय दुखले. हो फोटो पळोवन, हो फोटो सगळ्यांनी पळोवचो. आमचो माननीय प्रेसिडेंट श्री अमित पाटकर आणि बाकीचे पदाधिकारी सगळे ऑब्झर्वर सगळे असतात आणि हो आमचो निलेश चारीक. त्या निलेश चारीक त्या दिसा एक कलश दिलो आणि ताका ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून डिक्लेअर केलो परवरचो. थंयच प्रमोद खंवट्याक अशें दिसलें की जर यंग भुरगो जर प्रेसिडेंट जालो, ब्लॉक प्रेसिडेंट जर जालो जाल्यार काँग्रेस वील गो ग्रासरूट लेवल अँड ताका खंय तरी आपली खुर्ची हालता अशी ताका 22 दिसली, 23 दिसली सॉरी. आणि विदीन 1 मंथ्स टायम ह्या निलेश चारीक धमक्यो येवपाक लागल्यो की तांणी ब्लॉक प्रेसिडेंटशीप रिजायन जावचो ना जाल्यार ताचें आमी घर हें मोडटलें. आता हें जातकनी परत सेकंड कंप्लेंट ह्या शोभना हरमलकरान केली आणि हे सगळें रामायण तुमी आतां आयकलां. बीन टायम 2 गोष्टी घडल्यो ह्या एका म्हयन्या भितर. खापरेश्वराचें देवूळ ह्या आमदारान मोडलें. तुमी जर आज जर सायटीर वचशात जाल्यार थंय तें देवूळ उबें आसता आसलें, संबंदच ना त्या अलायनमेंटाचो आणि त्या देवळाचो. ते घर देवाकय बेघर केलो आणि ह्या चारय फॅमिलीकय ह्या आमदारान बेघर केलो. इतली गुंडागिरी, इतली एडमन्सी आमी म्हाज्या तरी लायफान हांवें केन्ना पळोवंक ना. तदनंतर हांव एक सांगूंक सोदतां, दिल्ली जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना BJP सरकारान एक स्लोगन काडलो की आमचो ओपोनंट शीश महालान रावता म्हणून. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, परवरी एक शीश महल आहा ते सारके थंयच्यान SDMची पंचायत बित्याक शीश महल दिसता. जे हे लोक शीश महलान रावतात तांकां गरिबांची, बहुजन समाज जे आहा, बारीक समाज आहा, गरीब आहात, त्यांचे कसलेच दुखणे हांकां समजून येवपाचें ना. हांव ह्या संजय पेडणेकराक परत याद करून दिवंक सोदतां, जेन्ना संदीप वजरकर जेन्ना सरपंच आशिल्लो तेन्ना तुजेंय घर मोडपाक काडिल्लें, तेन्ना ह्या अनिल पेडणेकरानच तुका तूं वाटयलो, तें तूं विसरलो. लोकांच्या घराचेर तुमी येवंक जायना आशिल्लें अशें आमकां दिसता. जेन्ना हो प्रॉब्लेम हाता भायर वता असो दिसलो आमकां तेन्ना आमी कितें केलें, आमी परवरी वेलफेअर फाउंडेशनाचे एक 4 मेंबर आमी वचून विजय बाब सरदेसाय आणि विजयबाईक आमी रिक्वेस्ट केली की आमी जर सिदादी गोवा सेव्ह करू शकता. कित्याक त्या टायमार काँग्रेसचे गव्हर्नमेंट आशिल्लें आणि काँग्रेसच्या गव्हर्नमेंटान सिदादी गोवा प्रायव्हेट मेंबर्स बील हाडून ते सिदादी गोवा हॉटेल सेव्ह केल्लें. हो रेझोल्युशन घेतलें, आय डोंट नो टेक्निकलिटी. तेन्ना आमचो आमदार उठून भायर गेलो, ही डीड नॉट सपोर्ट दीस. आणि तेन्ना ह्या आमच्या ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें की आमी खंयचीच घरां मोडचे ना आणि वी वील ट्राय टू रेग्युलरायज ऑल दीस हाऊसेस. बट ताचेर आज पर्यंत कसलीच अंमलबजावणी जाली ना. आता हायकोर्टान आमची केस भायर पडली, ती पडपाचीच, त्याच्या बद्दल काय हायकोर्टाचें काय म्हणना. बट आमकां सुप्रीम कोर्टान वचपाक एक स्कोप आशिल्लो. त्या सुप्रीम कोर्टान वचपाचो स्कोप सुद्धा ह्या सेक्रेटरीन, ह्या मदान सेक्रेटरीन आमचो घालेलो. कसो तो तुमकां सांगता. एक मेंबर आसा, ताचें नांव घेना, तो बरो मनीस, परवरच्या सुकूर पंचायतीचो एक यंग भुरगो आहा. त्यांनी एक दीस ताका फोन केलो निलेशाक आनी त्यांनी सांगलें आपणाक तुका मेळपाचें आहा. निलेश जेन्ना ताका मेळपाक गेलो तेन्ना तो पंचायत मेंबर निलेशाक घेवन पंचायतीन गेलो. थंय कोण आशिल्ले, सेक्रेटरी आशिल्लो त्या मिटिंगेन, सरपंच आशिल्ली, सरपंचाचो घोव आशिल्लो, जो घोव ही सरपंच चलयता तो मनीस संजय पेडणेकर, 2 पंचायत मेंबर, हे सगळे हाय वोल्टेज ड्रामा कसो तेंच्यांनी थंय केलो. आनी कितें सांगलें निलेशाक, आमी तुजें घर सेव्ह करता, तूं वच आनी रोहन खंवटेच्या पांयां पड. निलेशान इमिजिएटली भायर आयलो. त्यांनी एक सिनियर मेंबर त्याचें नांव घेना, तेजे कडेन एडवायस घेतलो, सर आपण कितें करूं. त्यांनी सांगलें जर तुजें घर वाटयता
रोहन खंवटे जर ताचे वचून तूं पांयां पड. बट आमी सुप्रीम कोर्टान वतले आसले, आमकां एश्युरन्स दिले हेंच्यांनी, तूं जर रोहन खंवटेक पांयां पडटा तयार आशिल्लो पांयां पडपाक. आमकां दिशाभूल केली आणि हे कसलो तरी वचपो फक्त त्यांनी ब्लॉक प्रेसिडेंटशिप काँग्रेसची घेतली म्हणून हो सगळो आज हेचा राग काढला ह्या आमदारान आणि ह्या सेक्रेटरीन आणि ह्या सरपंचान. टू माय बेस्ट ऑफ माय शॉक टुडे मॉर्निंग आय गॉट अ कॉल. अजून सुद्धा टाइम वचूंक ना, फक्त टॉप फ्लोर मोडला म्हणजे वयलो टेरस मोडला, अजून ताका वचून रोहन खंवटेच्या पांयां पडपा लाय, अजून आमी सेव्ह करता. हेचो अर्थ कितें जाता? तुमच्या हातीन हे सेव्ह करपाक घर आशिल्लें पण तुम्ही इतलो इगो घेवन बसलो की ह्या मनशाक हाडून आपल्या पांयां पडून देवा परस व्हडलो जाला रोहन खंवटे. आज खापरेश्वराचे देवूळ मोडून तुम्ही प्रूव्ह केले की तुम्ही देवाक सुद्धा भियानात म्हणून. बट देवाचे जरी देवूळ मोडले तरी देव तुमकां माफ करतलो. पण ह्या गरीब फॅमिलीक ताका 2 भुरगीं आहात. काल तुम्ही व्हिडिओ पळयला आसतलो कशा रतीन तेजी बायल रडटाली आनी भुरगीं रडटाली ती. हे पाप ह्या आमदाराच्या हातीन घडला, हे पाप सरपंचाच्या हातींसून घडला, हे पाप सेक्रेटरीच्या हातींसून घडला. वो कारस्थानी मनीस म्हणटा तो सेक्रेटरी, हो सेक्रेटरी ह्या आमदाराच्या अधीन जाल्लो आसा आणि दिस इज नॉट अ गुड सायन फॉर द डेमोक्रेसी. आणि हांव सरपंचाकाय रिक्वेस्ट करता, आमच्या आमदाराकाय रिक्वेस्ट करता, परवरकार आणि जनरल पब्लिकाक तुम्ही ग्रांटेड धरू नाकात. हे केन्नाय रस्त्यार येवं शकतात आणि आज जर सॉरी जो म्हणटा आणि अजून जर तो त्याचे घर वाटोवंक शकता याचा अर्थ तुम्ही ते पर्पजली विथ द रॉंग इंटेन्शन, मलाफाईड इंटेन्शन तुम्ही त्याचे घर ते मोडलं. आरोप असा आय कॅन प्रूव्ह इट ऑन एनी प्लॅटफॉर्म, ऑन एनी स्टेज. थँक्यू. जिथे तुम्ही आता मेरेन जे आरोप केल्यात, आरोप करून की तुमकां फोन कॉल येयले, पांयां पडोवंक लायले, एका पंच मेंबराचें नाव घेतले, कोणाचो तुमकां फोन कॉल येयलो वा तांकां फोन कॉल येयलो की वच आनी पांयां पड म्हणून. दुसरी गोष्ट कंटिन्यू करता प्रश्न की जशें म्हटलें की नेबरांनी कंप्लेन केल्ली, तो हो मॅटर 12तल्यान सुरवात जाल्लो न्हू, 22तल्यान. थंयसून तो आतां पर्यंत जेन्ना सगळे विड्रॉ वगैरे केली म्हणजे पंचायत भितर आसात, तुमी भितर आसात आणि कंप्लेनर भितर आसात. सो आमदाराचो हेजेर प्रश्न खंय येयलो आणि त्याचो इन्वॉल्वमेंट कितें आहा आणि जो तुमकां फोन कॉल येयलो तेचो म्हणजे प्रूफ कितें आहा? आमदाराचें नाव घेतलें, जो फोन कॉल येयलो हेजे प्रूफ पुरावे कितें आहा? सगळें तोंडी हे पुरावे म्हणजे आमी थंय रेकॉर्डिंग करूंक ना. तो आशिल्लो फुड्यान, तो सरपंचाच्या फुड्यान बसला वचून, सेक्रेटरीच्या फुड्यान बसला आणि ताका स्वता सांगला सेक्रेटरी वचून पांयां पड म्हणून. ताका आनी प्रूफ कसलो दितलो? मोबायल व्हरून मेळना भितर, मोबायल व्हेलो ऑन करून दवरतलो आसलो. फाल्यां सकाळी तो ना म्हणू शकता न्हू, कोण तर ना म्हणटलेच न्ही. हांव तुमकां पब्लिकली सांगता, हांव रुमान भरून तुमकां हांव सांगना. यू आर लायव्ह. दीस एलिगेशन्स आर नॉट एलिगेशन, दीस इज अ ट्रूथ. आणि ते ताका आफून येयल्लो आणि पंचायतीच्या भायर येवन तिने दोगा तिगांक मनशांक फोन केलो. परिस्थिती आयली, सगळ्यांचें नांव काडटलो हांव भायर, काय टेन्शन ना.